मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कदंबा महामंडळाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांक अजून मेळूंक ना फारीकणी. कदंबाच्या अध्यक्षाकडेन वचून थकबाकी दिवपाची केल्ली मागणी. महामंडळाक दिल्लो अल्टिमेटम, पूण थकबाकी मेळूंक नाशिल्ल्यान आयटकान कदंबा कर्मचाऱ्यांसयत केलो हंगर स्ट्रायक. म्हापसा बोडगेश्वर देवळाकडेन BMW कार आनी दुचाकी मदीं जालो भिरांकूळ अपघात. ह्या घडणुकेत दुचाकी चलोवपी जाला गंभीर जखमी. म्हजे घर येवजणेच्या जमनीच्या दरांक दिल्या मान्यताय. सरकारान 2014 पयलीं अतिक्रमण केल्ल्या जमनीचेर बांदिल्ल्या घराक कायदेशीर करपा खातीर शुल्क रचणूक केल्या मंजूर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत चर्चेचो विशय आशिल्लो म्हजे घर येवजण निमाणे मुखार आयल्या. राज्य मंत्रिमंडळान अतिक्रमित सरकारी आनी कम्युनिदाद जमनीचेर बांदिल्ल्या घराक कायदेशीर करपा खातीर पात्र अर्जदारांक फारीक करचे पडटले त्या जमनीचेर दर मंजूर केल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी फारीकणी, पात्रताय आनी काल मर्यादा हांची सविस्तर मांडणी केली. मंत्रिमंडळाच्या महत्वाच्या निर्णयात सरकारान 2014 पयलीं अतिक्रमण केल्ल्या जमनीचेर बांदिल्ल्या घरांक कायदेशीर करपा खातीर शुल्क रचणूक मंजूर केल्या. अर्जधारकांक 400 चौखण मीटर मेरेन दावो करपाक परवानगी आसा, जातूंत तांच्या घराची बुनियाद आनी भोंवतणची अतिरिक्त 2 मीटर जमीन आस्पावीत आसा. फिक्सेशन ऑफ द रेट फॉर कॅल्क्युलेटिंग द ऑक्युपन्सी प्राइस टू पेड फॉर द रेग्युलरायझेशन अंडर सेक्शन 38 ऑफ द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड 1968 हाच्या अंतर्गत आम्ही लँड रेट्स जे आसा म्हजे घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत ताच्या खातीर फायनलायज केल्ले आसा. रेट सांगता हांव फिक्स केल्या ते आयज नोटिफाय जातले. सांगपाक कितें हरकत आसा तुमकां. एडिजन प्री 1972 जे आहा हाच्या खातीर 25 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर आसतलो एज एप्लिकेबल. जेची लँड 200 आहा, 300 आहा, 400 आहा तिका तेणी दीस इज फॉर सनत क्लास 1 सनत दितले डायरेक्टली. जेचे घर गव्हर्मेंट लँडान आसा 1972च्या पयलीं. तो विषय मागीरचो, तेजेर आत्ता आमी डिस्कस करिना. तुका हांगासर सांगता आसतना होच विशय सांगता हांव फक्त. बिटवीन 1973 to 1986 50% ऑफ द मिनिमम लँड रेट मीन्स 50% ऑफ द सर्कल रेट. फॉर एक्झाम्पल सर्कल रेट जर त्या विलेजीन 200 रुपया आसलो जाल्यार ताका 100 रुपया पे करचे पडटले. Third one is in 1987 to 2000 75% of the minimum land rate. म्हणजे एखाद्या विलेजीत जर सांग्या वयल्या 100 रुपया सर्कल रेट जर आसत जाल्यार ताका 75 रुपया पे करचे पडटले त्या टायम. नोटिफायड इन 2014 सर्कल रेट सगळे लास्ट नोटिफायड 2014 केल्ले आहा. द रेट विल नॉट गो बिलो 50 रुपीज. आनी खंयच्याय विलेजीन 60 रुपया सुद्धा आसा तशें, म्हणून बिलो 50च्या सकयल गेल्लो ना. फोर्थ वन इज इन फ्रॉम 2001 to 2014 मिनिमम लँड रेट जो आसा तो एप्लिकेबल जातलो. म्हणजे खंयसरूच 2001 सालापासून 2014 साला पर्यंत जर कोणी चुकून गव्हर्मेंट लँडान घर बांदला जाल्यार जो सर्कल रेट आसा तोच सर्कल रेट ताका फारीक करचो पडटलो, कमी न्ही. कम्युनिदाद जमनी खातीर तोच वर्सुकी दर लागू जातलो, पूण वट्ट मालमत्तेच्या मोलाचेर 20% दर जोडटलो. अर्जधारकांक 300 चौखण मीटर जाग्यार परवानगी आसतली. महत्वाचे म्हटल्यार हो निधी थेट संबंधित कम्युनिदादेक वतलो. कम्युनिदाद मान्यताय घेवची पडटा, पूण कळाव जालो जाल्यार तो आपसूक मंजूर जातलो. म्हजे घर खाला अर्ज 6 म्हयन्या भितर सादर करचे पडटले. दर एका अर्जाचो नियाळ जातलो. हे प्रक्रियेक 1 वर्स लागू येता. पात्र जावपा खातीर अर्जदारांनी 2014 पयलीं उण्यात उणी 15 वर्सां गोंयांत राबितो केल्ले आसूंक जाय. त्यात आमी खंयसरूच कम्युनिदादीचो जागो एनक्रोच केल्ल्यांची फाट थोपटिना. तांकां वयल्यान पेनल्टी दिवन तेंचे पयशे भरपाक लायता, तांचो कन्सेंट घेवपाक लायता. आमी म्हटलां जर आनी ही एनक्रोचमेंट जी आहा पळय न्हू ही तेन्ना केन्ना तरी सरकाराच्या वेळार जाल्ली जमनी तेंच्यो तेंच्यांनी एनक्रोच करूंक दिवंक जायना आसल्यो. तेंच्यांनी दिल्या ते आज लोकांची घरां मोडूंक दिवची अशें आमी म्हणना. क्रायटेरिया फुलफील 15 वर्साची रेजिडन्स सर्टिफिकेट कंपल्सरी आसपाक जाय. 2014च्या पयलीं त्यांनी घर बांदलेलें आसपाक जाय. ते आमी कोर्टा कडेन आमी ऑलरेडी कोर्टाची केसी सगळे अप्लाय करूंक शकता. इट इज सब्जेक्टेड टू द बाकीचो मागीर आमी कोर्टातले मेन केसीक आमी पार्टी आहा, सो दॅट वी आर वर्किंग ऑन इट. हां, दुसरे पैसे जे आसा पळय न्ही हे डायरेक्टली 100% अमाउंट वील गो टू द कम्युनिदाद. 100% अमाउंट
जी आमी घेता ती सगळी कोमुदादी वयता आनी ती तेन्नाच वयतली, डायरेक्टली इंडिव्हिज्युअली त्यांच्या अकाउंटाचेर जमा जातली. मंत्रिमंडळान विस्थापित लोकांकूय दिलासो दिलो. मुरगांव आनी चिंबला हांगा महामार्गाचो विस्तार, पालसणां कोसळप आनी उजो लागून प्रभावित जाल्ल्या सुमार 400 कुटुंबांक निमाणे तांच्या घरांचे पुराय मालकी हक्क मेळटले. 1990च्या दशका सावन प्रलंबीत आशिल्ल्या प्रकरणां खातीर लेगीत दर घरांक फकत 1000 रुपया खर्च येता. Approval to the handover of complete possession ownership of the tenements allotted to the displaced person of the 4-lane NH17B landslide and fire victims at Sada and Katem Baina in Marmagoa Taluka, at Chimbal in Tiswadi Taluka, along with the undivided portion of the land to allotee. 3 जाग्याचेर हे टेनामेंट सरकारान 1990, 91 आणि 2000 सालांत दिल्ले. अशे जवळपास 400 लोक आसा. अजूनही बी ते त्यांच्या टांगती तलवार तशीच असली, ते आमी क्लियर करपाचें थारायलां. हे टेनामेंट्स डायरेक्टली फक्त 1000 रुपया भरून आमी डायरेक्टली ओनरशिपा सहित तांकां दिता. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकर आनी मुझेफ शेख. म्हापसा बोडगेश्वर देवळाकडेन BMW कार आणि दुचाकी मदी अपघात घडलो. या घडणुकेत दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी झाला. पळयात. गोंयांत अपघातांनी वाड जायत आसा. एक तर वेगान धावपी गाडयो जीव घेतात, ना जाल्यार रस्ते तरी बळी घेतात. रस्तो सुरक्षा नेम सुदारपाच्या आश्वासनां फुडारी सातत्यान दीत आसा, पूण प्रत्यक्षात कसल्योच सारक्यो हालचाली दिश्टी पडना. येरादारी वेवस्थापनाचेर अधिकाऱ्यांची पकड उणी जाल्या काय कितें असो प्रस्न खुबश्या फावटी लोकांक पडटा. दिसपट्टे जीव घेणे अपघात घडत आशिल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समरिता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसावा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. आडखळी निर्माण करपी प्रकरणात मनोज परबाची जबानी कोलवाळे पुलिसांत नोंद जायत आसा. कोलवाळे पुलिसांनी आरजीपी फुडारी मनोज परबा आड पिर्णा जीएसटी रॅली वेळार धमकावणी घडणूक केल्ल्याचो गुन्यांव दाखल केला. आरजीपीचे फुडारी विरेश बोरकार लेगीत समर्थकां वांगडा पुलीस स्टेशनात आशिल्ले. कांय दिसा आदीं सावन मनोज परब आनी निळकंठ हळर्णकर हांच्या मदीं पेटिल्लो वाद अजून मेरेन सोंपना. पिर्णा जीएसटी रॅली काडटा, पूण लोकांची घरां देवळां वयता ते ताका कांय पडोनूच गेल्ले ना. मनोज परबान सरकाराच्या घाळपणाचेर खर निशेध उक्तायला. तेजो जो हे आसा म्हणून पुलीस कंप्लेन जाल्या म्हणून आमकां कळोन येयलें. आयज सकाळचो जो नोटीस आसा तो पयलू मनोज परबाक येयल्लो आसा आनी ताका लागून धांक सुमार एपीआर जा म्हणून कोलवाळे पुलीस स्टेशनान तांकां सांगलें अंडर सेक्शन 41 जो नोटीस आसा तो नोटीस सर्व जाल्लो आसा आनी आतां मनोज सद्याक तरी गेला भितर पुलीस स्टेशना भितर आसा. आयज तुमी पळयता आसतले की गोंयभरांत कोणी प्रश्न करता ना प्रश्नाचेर बडी मारपाक जावं उलोवपाचें न्हू असो हे डिक्टेटरशीप आमकां दिसून येता गोंयभरांत. आनी तशेंच आयज हांगा जाल्लें आसा. आमी पळयता की लोकल मनोज असो न्हू की दुसरे मतदारसंघांतलो तो त्याच मतदारसंघांतलो पिर्णा जो आसा तो तेजो गांव आसा आनी जेन्ना पिर्णा गांवांत तो वयतालो तेन्ना तेणेन प्रश्न विचारपाचो प्रयत्न केलो आनी त्याच प्रश्नांचेर जापो दिवपा सांडून आयज ह्या पुलीस स्टेशनान पळोवचें पडटा. बाकीचे जे लोकल्स आसा तेंकाय तेंचेरूय लॉज केल्ली आसा म्हणून आमकां कळोन येयल्लें आसा. आतां हांव पीआयक वचून मेळिल्लो आसा, पूण हेज्या पयलू पासून हांव इतलें सांगपाक सोदता हेज्या पयलू पासून अश्यो कितल्योश्यो फेक कंप्लेन्स ज्यो आसा त्यो आमचेर घातलेल्यो आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे कितल्याशे नेत्यांचेर जावं आमचे जे मेंबर्स आसा हेंचेरूय घातलेले आसा. पूण अशें न्हू की त्यो पुराय सारक्यो आसा म्हणून, कित्याक हेज्या पयलीं आमी कितल्यो कंप्लेन घातल्यो त्यो स्कॉच करून उडयल्ल्यो आसा, लज बसून जाल्ले आसा. जो पेडण्या हांव तुमकां मुद्दम याद करूंक सोदता, पेडण्या असोच आमचेर कंप्लेन घातलेली, आमच्या भुरग्यांचेर कंप्लेन घातलेली आनी तेन्ना मनोजाक बसून रातचो उखलून येयल्लो. पयर तुमी जाणा फाटले 2-3 दीस पयलीं 26 तारखेर पिर्णा एक इन्सिडंट जालो. तो म्हटल्यार आमचो थिवीचो MLA निळकंठ हळर्णकर हो पिर्णा जीएसटी उत्सव मनोवपाक थंय येयल्लो आनी तेची मेसेज आमकां सकाळी 9:30 वरांचेर आमकां VDC ग्रुपान म्हाका
मेळ्ळी. म्हणजे हांव व्हीडीसी ग्रुपान आसा, सरपंचान मेसेज घातली की आमी सगळ्यांनी थंय 5 सुमार तळपार पिरणा हजर रावपाचें. सो जशें तेणी सांगलें त्या प्रमाणे हांव थंय हजर रावलो. 5 सुमार आमी 5:15 थंय पावले. तो म्हाका दिसता 5 मिनटांनी कितें तरी पावून तेणी आपले जीएसटी उत्सव घे आतां चालू केलो. ते केल्या उपरांत एज अ व्हीडीसी मेंबर आमी आमच्या कमिटीन एक रेझोल्युशन घेतलेलें की आमच्या गांवच्या शॉपकारांक, आमच्या ग्रामस्थांक, सगळ्या शॉपांक नोटीसी काडलेले पंचायतीन फॉर रोड वायडनिंग. आनी सगळे लोक सामके भियाल्ले की, आनी अजून भियोन आसा की तेंची शॉपां मोडटलीं काय ना, कितें जातलें. 3 तारखेर मागीर 3 मेक सरपंचान आमच्या तेका लेटर केलें. लेटर करून तेका सांगलें की अशें अशें रेझोल्युशन घेतला, सो तुजो टायम आनी डेट दी म्हणून, सो दॅट आमी अरेंजमेंट करपाक आमकां जाय. आतां त्या गजालीक 5 म्हयने जाले, पूण अजून मेरेन निळकण हलर्णकर जो एमएलए आसा, जेका लोकांनी थिवेच्या निवडून हाडला आनी जो तो म्हणटा पिरणाचे लोक आपणाक सदांच लीड दिता म्हणून, जाल्यार तो 5 म्हयने जालो आमच्या गांवांत हे डिस्कशन करपाक येवंक ना. हांवें हो प्रश्न विचारता तो आमच्या गांवांत येयला, शॉपां भोंवता. हांव एक व्हीडीसी मेंबर, आमी रेझोल्युशन घेतला, व्हीडीसीकूय रेझोल्युशन घेतला मिटिंगेक, प्लस ग्रामसभेकूय घेतला. सो आमकां ग्रामस्थांक व्हॅल्यू दिना, आमच्या ग्रामस्थांकडे जर मेळपाक येना जाल्यार तो जेन्ना येयलो, जेन्ना आमकां आपयले सरपंचान थंय, तेन्ना हांवें तेका म्हाजो फूल रायट आसलो, हक्क आसलो की हांवें तेका प्रश्न विचारपाक जाय. सो एक ग्रामस्थांचो आवाज कसो म्हणून हांवें तेका प्रश्न विचारलो. कित्याक तेणी पयलींच थंय पुलीस हाडलेले, म्हाका दिसता 3-3:30 सुमार पुलीस येवन रावले. तेका लागून एक भयाचें वातावरण आमच्या गांवांत निर्माण जालें. हेच्या पयलीं केन्नाच खंयचोच एमएलए आमच्या गांवांत अशें पुलीस घेवन येवंक ना. सो जेन्ना हो पुलीस घेवन येयलो तेन्ना लोकांक, एक शॉपकारांक भंय निर्माण जालो की हेका जर प्रश्न विचारतले जाल्यार सुद्दां कशें विचारतले, आमची शॉपां मोडटा म्हणून तेका कशें सांगतले, तूं कित्याक येवंक ना म्हणून कशें विचारतले. हे सगळो एक फियर फॅक्टर लोकांच्या तकलेन एक माहोल तयार करपाक लागून तो पयलींच पुलीस घेवन येयलो. आनी जेन्ना हांवें तेका प्रश्न विचारलो, तो जेन्ना वर्क करतालो तेन्ना प्रश्न विचारलो तेका की तूं आमच्या ग्रामसभेक कित्याक येवंक ना. आमी खंयसरूच तेची जो तो काम करतालो ना, तेचो उत्सव सेलिब्रेट आमी खंयसरूच तेका आडोवंक ना. आमी आनी स्ट्रॉंग जाल्ले आसा. थिवेच्या लोकांनी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा की हो आमदार आर्जीक कसो भियाता, कशें हांगा गव्हर्नमेंट मशिनरी यूज करता आनी कशें 4थे दीस येवन एफआयआर घालता. 4थे दीस म्हणजे रातचे आतां कितले 12:30 मरे, रातचे 12:30 आतां एफआयआर जाल्या, म्हणजे 30 तारीख घातल्या, आयची डेट हा. सो तुमी जेन्ना ही एफआयआर घालता म्हणजे तेका 12:30 म्हणजे इमेजीन करा की तो न्हिदोकूच ना 4 दीस. ते दीस तो इन्सिडंट जाला पळय, त्या दीस तेणी सोमतीच प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, जे आमकां 2 मिनटांनी सांगपाक जाता तेणी, बाबा देव मोडचें ना, हें मोडचें ना, कितें मोडचें ते तो प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगले. तें जालें. सकाळी उठला तो म्हणजे न्हिदोकूच ना, उठला म्हणना रातभर जागोरान परत तेणी सकाळी प्रेस आनी एक प्रेस घेतली. आनी आतां जर आमकां हें दिसता की 4 दीस बाबडो न्हिदोकूच ना, तेका सांगता तूं वय तुजें जाता, म्हाज्या बापायच्या वयाचो तूं, सो प्लीज रेस्ट घे, न्हीद सुशेगाद, टेन्शन चड घेवं नाका, टीव्ही सांबाळपाक आमी आसा, तुजें कितें हें डिलिंग करपाक जाय स्क्रॅप यार्डावाल्यां कडेन आनी कोणा कडेन तें तूं कर सुशेगाद. बेश्टो तूं गांवांतल्या मॅटरांनी इंटरफियर आतां जावं नाका, कित्याक गांवांत येतलो तुका पुलीस हाडचें पडटा. 2-2 त्या बाबड्या पुलिसांक 2-2 बसी घेवन थंय अस्नोड्या पिरणा हांगा थंय रावयता तूं. ते रावय नाका. आमी काय तुका मारिना, आमी काय तुका खायना, आमी केन्ना वायलंट करूंक ना, आमी केन्ना वायलन्साच्या वाटेर ना. तूं विश्वहिताक विचारपाक शकता ना आनी कोणाकूय विचार. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. कदंबा महामंडळाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांक अजूनही तांची फारीकणी मेळिल्ली ना. काही दिसा आदी निवृत्त कर्मचारी कदंबाच्या अध्यक्षाकडे वचून थकबाकी दिवपाची मागणी केल्ली आणि महामंडळान अल्टिमेटम दिल्लो, पूण थकबाकी अजूनही तांकां दिल्ली ना. आयटकान कदंबा कर्मचाऱ्यांसयत हंगर स्ट्रायक केलो. निवृत्त जाल्ल्या कदंबा कर्मचाऱ्यांच्यो थकबाकी अजूनही तांकां मेळिल्ली ना. तांणी ऑफिसांत वचून बोवाळय केलो, पूण कांयच फायदो जालो ना. 2016 सावन उरिल्ली फारीकणी आमकां परत दियात, लोकांच्या पोटार सरकार येता अशें म्हणत कदंबा कामगारांनी भूक हडताल करून लोकांच्यो मागण्यो पुराय करपाचें सरकाराक आवाहन केलें. हंगर स्ट्रायक कदंबा कामगार कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्या महामंडळाच्या हेड ऑफिसात थंय करता. हे आमच्या चळवळीचो एक भाग. दिस इज अ बिगिनिंग बट नॉट दी एंड. आम्ही सरकाराक कदंबा ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंटाक आमच्या ठोस
कांय मागण्यो आसात त्यो मागण्या बद्दल जागयतात. The Chief Minister has also approved the minutes which were discussed with him. आणि हे सगळे अप्रुव्हल घेवन जो पळय एग्रीमेंट लेबर कमिशनरा फुडें आमी सायन मारला तातूंत क्लियरली सांगला आमचे 34 म्हयन्याचे एरियर्स आमकां दितले कामगारांक फ्रॉम 2016 टू नोव्हेंबर 2018. ते अजूनही आमकां एकूय इन्स्टॉलमेंट दिवना. आमच्या मध्ये 1097 जे रिटायर्ड कामगार आहात ते रिटायर्ड कामगारांक एक दोमडी मेळोंक ना, 1 रुपया मेळोंक ना एरियर्साचो. तांकां 2 आनी 3 हजार रुपया एरियर्स जे पेन्शन मेळटा त्या पेन्शनाचेर तेंचे लायफ जगूंक शकना. की ही कदंबा तुम्ही भितरल्या भितर थ्रू द माध्यम ऑफ इलेक्ट्रीक बसेस कदंबा काबार करूंक सोदतात. तेका लागून आमचो स्पेशल नारो आसा की बचाव बचाव कदंबा बचाव. अशी कितकीशी शेकड्यांनी युनियन ऑफ एआयटीसी कडे आहा जेणे करून कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन आणि ईव्ही ट्रान्स एम्प्लॉईज असोसिएशन युनियन हे एआयटीसी कधी संलग्न आता अप्लिकेट आसा. एसवी ट्रान्स तर करतात आणि जर ते असे स्ट्रायक करतात रस्त्यार येतात आम्ही त्यांना सपोर्ट करपा जाय. आम्ही एसवी ट्रान्साक सपोर्ट करिना ना त्यांच्या मॅनेजमेंटाक सपोर्ट करिना. कदंबान रिटायर जाल्लेलो ड्रायव्हर अजून थंय ईव्ही चलयता. कायदो आहा कोल्हापूरचे लायसन गोंयान येवन गाडी चलयतात. इतलेच सांगा भावानो तुमच्या जे गोंयचे लायसन आहा तुका एसटी बस चलोवपाक रायट आसा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गावकार आणि मुझेफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. उंजिरी युनायटेड बेतोडा युनायटेडाक हारयलो. 4-1 अशा गोल फरकांनी ही सर्त रंगली. पळयात रंगतदार खेळ. कुट्टेरी सेंट एलेक्स चर्च खेळामळार जाल्ले कुंबोर्डा स्पोर्ट्स क्लबान आयोजित केल्ले 5वे कुंबोर्डा स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल सर्तीन उंजिरी युनायटेडान बेतोडा युनायटेडाक 4-1 अशा गोलांनी हारोवन फुडल्या फेरयेंत सुवात मेळयली. दोनय पंगडांक फुडाकार घेवपाची संद मेळ्ळी. नोवोवाडोच्या गोलकीपरान पेनल्टीन जोशुआक गोल किक दिली. ताका सोपो टॅप इन दिवन भट्टी युनायटेडाक आघाडी मेळोवन दिली. रॉनिलान आघाडी वाडयली आणि जोशुआन आपलो दुसरो गोल केलो. तुझे नाव सांग. आणि तू किती वर्सां आणि तू फुटबॉल खेळटा खंयची स्कूल वयता. स्कूल टिमी खेळ्ळा तू. ओके किती वर्सां जालीं खेळपाक लागल्या रे. किती वर्सां जालीं खेळपाक लागल्या रे. धाकटो वर्सां खेळटा. ओके आतां तुका मुखार कोण जावपा जाय फ्युचराक. फुटबॉल कोणा भाशेन फुटबॉलर. मेसी. तुगेलो हिंगाचो कुट्ट्यांतलो फेवरेट प्लेयर कोण तुगेलो. कुट्टरी जिमखानाचो फेवरेट प्लेयर कोण. डॅडी खेळटा तुगेलो. तुगे डॅडीचें नांव सांग. ओके आनी तुगेलो हांगासर फुटबॉल तुगे वाड्यांतलो फेवरेट प्लेयर सांग. फ्रेझर. आतां म्हाका सांग फुटबॉल खेळपाक कितें जाय करपा जाय. ओके तू करतलो मुखार आनी व्हडलो प्लेयर जातलो. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकर. बंगालाच्या उपसागरात एक नवी उड्या दाबाची व्यवस्था तयार जायत आसा. ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश ताच्या परिणामाची तयारी करीत आसात. जाल्यार गोंयांत या सप्तकात ढगाळ हवामान आणि केन्ना केन्नाय पावस पडपाची शक्यताय आसा. फक्त 4 ऑक्टोबराक येलो अलर्ट जारी केला. आंध्र दर्यादेगे लागसरचे वयले हवेचे चक्रीवादळ बंगालच्या उपसागरांत गेल्ल्यान आणि 1 ऑक्टोबर मेरेन उण्या दाबाच्या वाठारांत रुपांतरीत जावपाची शक्यताय हवामान खात्यान दिल्या. ते दुबळ्या पट्ट्यान बळिश्ट जावन अस्तंते वायव्येक वचून 3 तारखे मेरेन ओडिशा आंध्र दर्यादेगेर पावतले अशी शक्यताय आसा. गोंया खातीर हाचो अर्थ 6 तारखे मेरेन चड करून ढगाळ हवामान आसतले.
चडशा दिसांनी हलको पावस पडटलो आणि 4 तारखेक उटंगराचो पावस पडटलो तशेंच येल्लो अलर्ट जारी केला. बुधवारा राज्यभर विखुरिल्लो पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान चडावत आणि उणे तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस आसतले असो अदमास उक्तायला. तशेंच नुस्तेमाऱ्यांक कसलोच अलर्ट जारी करूंक ना. बंगालच्या उपसागरांत एक नवी उण्या दाबाची व्यवस्था तयार जायत आसा. ओडिशा आणि आंध्र या देशांनी या परिणामाची तयारी सुरू केल्या. उटंगराच्या पावसाक लागून 4 ऑक्टोबराक येल्लो अलर्ट. गोयच्या हवामानाच्या अदमासान 6 ऑक्टोबर मेरेन चडशे ढगाळ आसतले. चडशा दिसांनी हलको पावस पडपाची शक्यताय. बुधवारा वत पावसाचो खेळ. चडावत आणि उणे तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.